मुखार भाऊ भयणीनो कार्मेल किरण कार्याच्या आयच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आयचो नियाळ आमी करच्याक धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप आमी आतां आयकुया. अध्याय 13 वाक्य 40 आनी 4 तावन 50 आनी 2 पर्यंत. 13th chapter 44 to 52. दुसऱ्या साबता दिसा सडुने सगळे शहरच देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोस्त्रान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगिल्ल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटीं फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी थंय इन्कार करून सासणेक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हणून लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडताव आनी हेर जातींच्या लोकांतय परतताव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंदा पर्यान बाचाव्याचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हणून हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आशिल्ले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमिल्ल्या समेस्तांनी सत म्हणलें अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंतू आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयलें आनी पावला आनी बार्नबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर सरनी गेले. पूण शीस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भाऊ आनी भयणीनो, धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत पिसिदियाच्या अंत्योकांत जाल्लें तसलें गणीत आतां आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जुदेवांनी बरी खबर इन्कार केली मात्र न्ही, हेरांत तें स्विकार करतना पळोवंक जायनासतना पटकन बरोवन तांकां थंय धांवडायल्लें तसलें गणीत. थोडो वेळ ह्या गणिताचेर नियाळ करून आचितान आमकां कितें लिसांव आसा तें आमी समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यातावन एक गणीत आमकां विवरिलां. दोगी स्त्रियो आनी त्या स्त्रियांक दोगां भुरगीं, ल्हान बाळशीं. एका स्त्रियेचें बाळशें राती न्हिदिल्ल्या वेळार परमशेन त्या भुरग्याच्या वयर ती आवय लोळिल्ल्यान तें भुरगें मेलां. आनी एका स्त्रियेचें भुरगें जिवें आसा. पूण जें भुरगें मेल्लें त्या भुरग्याची आवय राती उठोवन तें भुरगें अदल बदल करता. मेल्लें भुरगें आनी एका स्त्रिये लागीं दवरता आनी त्या स्त्रियेचें भुरगें आपणा लागीं दवरता. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठले तेन्ना त्या स्त्रियेक कळटा, ज्या स्त्रियेचें भुरगें जिवें आसलें त्या स्त्रियेक कळटा हें मेल्लें भुरगें आपणाचें न्हय म्हणून, आपणाचें न्हय भुरगें न्हय म्हूण कळटा. आनी पळयतना हिणें केल्लो मोस तिका कळटा. पूण मोस केल्ली स्त्री बिलकूल आयकना, त्या भुरग्याक दिवंक तयार आसना. आनी अशें आसतना ह्यो दोगी स्त्रियो सलमांव राया सरशीं येतात न्याय परिहार करूंक. दोगांय वाद म्हणटात, दोगांय म्हणटात जिवें आसलें भुरगें आपणाचें म्हणून. आनी तितलें आतां सलमांव राय सैनिकां तावन एक तलवार हाडूंक सांगता आनी तें भुरगें वयर सकला मुसार चिरूंक आदेश दिता. अर्दें एका स्त्रियेक, अर्दें आनी एका स्त्रियेक म्हणलो तीर्प दिता. आनी तितलें जातना ज्या भुरग्याची आवय जीव आशिल्ल्या त्या भुरग्याची आवय बोबाटून म्हणटा नाका धनिया, नाका धनिया. तें भुरगें
त्या स्त्रियेकच सासून दी म्हाका नाका ताका जिवेशी मारचें नाका. आनी तितल्या तेन्ना सलमान राय म्हणटा ही जावन आसा ह्या भुरग्याची आवय आनी त्या भुरगें त्या नीज आवयक दिता. पूण आनी एकली स्त्री हाच्या पयलें म्हणटा वय वय वांटे करया अर्दो कुडको म्हाका आसूं दी अर्दो कुडको तिका आसूं दी. मुसोरू न्ही मात्र म्हाका एन्जॉय करूंक जायना हेरांनी एन्जॉय करूंक नजो. न्ही मात्र म्हाका संतोष भोगूंक साध्य ना हेरां संतोष भोगतना म्हाका पळोवंक जायना. ही प्रवृत्ती भावण आनी भयणीनो मनशा कोणाच्या रक्तांत रिगल्या म्हूण सांगेत. मसराचें कॅन्सरा वरवीं मनीस आज जायतो कश्टात. कितल्या व्हड कॅन्सराक ही आज वखद आसा. मनीस आपणाच्या शिकपा वरवीं आपणाच्या प्रयत्ना वरवीं आनी देवाच्या कृपे वरवीं नवीं नवीं वखदां सोदून काडना आसा. देवाक जावं महिमा. कितली गडीज पिराय जाल्यार थोड्या तेंपाचो म्हणी ताका परिहार आसा. संपूर्ण परिहार ना तर जाल्यार पूण मसराच्या पिडेक येदोळू वखद सोदून काडूंक ना. मसराच्या कॅन्सरा वरवीं मरची हेर पिडे वरवीं मरच्याकी जायतीं चड आसात. बाबा आनी भयणी दुकोरू आपणाचें खाण केल्या उपरांत त्या खाणांत उरल्या खाणांत मेळ्ळें करता. भौशा हेरां दुकर आनी ताच्या सांगात आसलेल्या हेरांनी खावंक नजो म्हणलें अशें की आवडे ना. थोड्या तेंपा आदीं दलितांच्या बांयंत वीक भरशिल्लें त्या उदकांत मेळ्ळें म्हणून भरशिल्लें आमच्या उत्तर भारतांत जाल्लें तसलें गणीत आमकां आयकूंक मेळना. उंचल्या वर्गाच्यांनी उंचल्या जातीच्यांनी असलें कृत्य केलें म्हणून दिसाळ्यार आमकां आयकूंक मेळिल्लें वाचूंक मेळिल्लें. भावण आनी भयणीनो ही प्रवृत्ती कित्याक असलें पिशेपण कित्याक मनशाक आनी मनीस कितें असल्या संगतीक परत परत बली जाता. सांगनाकात आमकां तशें काही जायना आमी तशें करूंकूच करना म्हणून. आमच्या हर एकले तें तसली एक कीड तसलो एक किडो आसा. हांव दान धर्म करिना पूण आनी एकलो दान धर्म करतना ताचे वयर फर्माण मारूंक म्हज्या जिबेक कांय खाडूंक घालूंक जायना. ताणें काल्याक जी इगर्जेक दान दिवचें म्हाका गोत्तू नाय नांव जोडूंक सांगून जालें. म्हाका 10 पयशे दिवंक जायना आनी एकल्यान दिवचें सोसूंक जायना. म्हाका वाड्याचो गुरकार जावंक जायना म्हाका फुटवणा म्हाका वेळ ना म्हाका वेळ खंय आसा म्हणटा आमी. तेंचो कोण एकलो गुरकार जालो ह्या गुरकार जाली ह्या प्रतिनिधी जालो नांव व्हरूंक शो करूंक वडपण दाखोवंक तक्षण आमचें फर्मान रेडी. गुरकार जावंक कोणाक की नाका आतां पूण जाल्ल्यांक कुर्सांवंक आमी पयले मुखार तयार आसा. जायनात गे आसल्यो संगती कोयरांत कोणाक वचोंक जाता कोणाक फुरसत आसा तें इतले बरी प्रॅक्टीस तें हें म्हणून बेश्टें सांगलें तें आनी पुरो कोणाक जाय. तेन्ना आनी कोण कोयरा गेला हाका व्हडलो ताळो आसा म्हण चिंता व्हडली कोगूळ व्हडलो हो म्हण चिंता तें शो करूंक पुरा सगळ्यांक दाखोवंक. भावण आनी भयणीनो ही प्रवृत्ती आमचे थंय ना गी. आज ह्या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मुखांतर आमकां एक समजणी दिवंक देव आशेता. जुदेव मसरान भरले कित्याक चड आनी चड जण पावलाक आनी बार्नबासाक आयकूंक आयिल्ले आपणाक आयकूंक येवनात. आपूण सिनोगोगान प्रसंग दितात तर जाल्यार नियमशास्त्रा विशयांत उल्लेख करून तांकां शिकयतात तर जाल्यार तांकां चड गण्य करिनातले. पूण हे जेजू विशयान शिकयतना चड आनी चड लोक आयलो परत परत आयलो मसरान भरले. जेजूक जिवेशी मारूंक मुखेल कारण हेंच म्हूण सांगेत. जेजू चड आनी चड फामाद जातालो. लाजराक जिवंत केल्या उपरांत जायतो लोक जेजूक सतमणूंक लागलो म्हणटा सवांजेर. जायतो लोक एक जेजूच्या शिकवणे निमती आनी त्याच्या पदवे निमती आनी एक लाजर मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला पळोवन त्या लाजरा निमती जेजू सरशी येतालो. आनी तितलें जाताना पवित्र वांजेलान आमकां आयकूंक मेळटा जुआंव म्हणटा लाजराकी लागाड करचो म्हणटा ताणें चिंतलें. बाबू न्ही भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां आनी एक असलीच एक धार आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना दाविदान गोलियाताक जिवेशी मारन फाटी येताना स्त्रियांनी गायिल्लें तें गीत सावलान मारला 1000 दाविदान मारला 10,000 म्हणून स्त्रियो गायन करन गेल्यो. आनी तितल्या जातना सावल मसरान भरलो.
आणि म्हाका खाली 1000 म्हूण सांगलें आनी ताका 10,000 म्हूण सांगलें. मसरान बरलो. आनी ह्या दाविदान सावला खातीर झूज मांडलें. सावला खातीर ते राष्ट्र राखच्या खातीर आपणाचो जीव ताणें आडोव दवरलो म्हूण सांगयत. ह्याच दाविदाक तो लागाड काडूंक प्रयत्न करता. मोसोर भाऊन आनी भयणीनो, ही पिडा मोसराचें कॅन्सर जर आमकां आसा तर जाल्यार खाण आंगाक लागना. कितेंच विशय घेवंक आमी सकना. मोतीक शांत समाधान भोगूंक साध्य आसना. खंयचेंच आमकां संतोश दिवंक जायना सकना. आनी आज असल्या पिडेतावन फळाफळ घेवंक पवित्र पुस्तक आमकां उलो दिता. जुदेवांचें एक निदर्शन आमकां दिवन हेरांचें ह्या खातीर हेरांचें बरेंपण पळोवंक आनी त्या बरेपणांत संतोशूंक आमी शिकूंक जाय. इट इज ए कॉन्शियस एफर्ट. हेरांचें बरेंपण पळोवंक कॉन्शियस जावन प्रयत्न करून आमी पळयचें आनी तें बरेंपण पळोवन संतोश पावचें जाल्यार न्ही पोटजाळ उल्लेख करचें जाल्यार ह्या पोटजाळांत वाडचें जाल्यार. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूच्या शिसा मध्ये जशें जातलें गी आमकां मार्काच्या वांजेलाच्या 9व्या अध्यायांत 30 आनी 8व्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळटा. जुआंव म्हणटा, सोम्या कोण घेतलो परकी तुज्या नांवान देंवसार सोडयतालो. तो आमच्या पक्षाचो न्हय देखून ताका आमी आडू हारले. जुआंव जेजूचो राखशिल्लो शीस, मोगासो शीस. जुआंव म्हणटा आमी आडू हारले कित्याक तो आमच्या पक्षाचो न्हय. तुझ्या वयर आमी पेटंट केला जेजू. तुवें आमच्या मुखांतर मात्र तुवें काम करचें, हेर आमकां काम करूंक नजो मोसोर. आनी जेजू म्हणटा जो कोण आमचे विरोध न्हय तो आमच्या पक्षाचो. असली मनस्थिती तुजी करून घे. आनी एकल्याक बरेंपण जालां म्हूण तुका कितें मोसोर संतोष न्हय गे. जर ताचें थंय बरेंपण आसा, जर तो ग्रेस्त जालो तर जर ताच्या ग्रेस्तकायेंत कांय म्हणिल्लें तुका मेळत. जर तो तुज्याकी पास्ट जालो, तुज्याकी दुबळो जालो तर जाल्यार तुज्या गरजे वेदा कशें तो फावतलो तुका, कशें फावतलो. भाऊन आनी भयणीनो, आमी हेरांचें बरेंपण पळोवंक शिकाचें, प्रयत्न करीचे आनी तातूंत उल्हासीचे, संतोष पावचे. दॅट वॉट वी एप्रिशिएट वी इमिटेट. जें कितें आमी हेरांतय प्रशंसा करता तें आमी आमच्या जिवितांत अन्वय करूंक, अभ्यास करूंक प्रयत्न करता. प्रशंस आनी प्रयत्न सांगता येता. केन्ना हेरांत जें बरेंपण पळोवन वाव म्हूण सांगता, म्हाकाय तशेंच जायचें म्हूण आमी आशेता, हांव आशेता, जोडूंक प्रयत्न करता. जुआंवाच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळचें. 1 जॉन चॅप्टर 3 2-3. देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जगतल्या. देवाक प्रत्यक्ष जावन आसा तसो देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जातल्या. म्हणजे तूं कितें देखताय आनी तूं कितें जाताय ताका गांस आसा. जर तूं मेळें देखताय, जर तूं नाका जाल्लें देखताय, जर तूं सगळें वायट देखताय तर तुजें जिवीत तांचून बुडोवन वयतलें, तुवें तसोच जातलोय. जर तूं बरें देखताय, चड आनी चड बरेपणाच्या सोदनेर आसाय, तुजें थंय तें बरेपण येतलें. देखून बरेपण पळोवंक आमी प्रयत्न करीचे. जुआंव मुखारसून म्हणटा ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जो कोण प्रत्यक्ष ताचे बरें जावंक बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. म्हणजे खाली पळोवन वगत बसचें न्ही. बरें आसा ताळयो पेटचे, तो कितलो बरें करता इतलें ना. केन्ना आमी हेरांचें बरेंपण पळयता त्या बरेपणांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. जसो देव पवित्र तसो तो आपणाकी पवित्र करता, वाडावळ जोडूंक प्रयत्न करता. भाऊन आनी भयणीनो, पावलू आनी बार्नबासाक आयकूंक जायते आयिल्लें, पूण जुदेवांनी तांचे विरोध रावून तांकां आपल्या शहरांत हाडून धांवडायलें. आतां सवाल हें, अशें धांवडायल्लेचो परिणाम जावन कितल्याशा जाणांक तांणी डिप्रायव्ह केलें. जेजूची बरी खबर मेळनातले बरी ते कितल्या जाणांक आडावंक शकले, कितल्या जाणांक आडायले. नंतर जर हें आसलें तर जाल्यार आणखी जायते जण पाऊल आनी बार्नबासा मुखांतर जेजूची बरी खबर आयकते, देवा सरशी येते. आनी ह्या खातीर आमच्या नियाळांत दुसरो विशय
आमच्या जिविता मुखांतर जेजूक स्वीकार करूंक ह्या जेजूक स्वीकार करिनातले बरी करूंक आमी आज पावले हांव म्हणून हर एका मनशाक देवा सरशी येवचे हक्क आसा आनी हर एकल्या मनशान आपणा सरशी येजे म्हणून देव आशेता पूण देवान विंचले इस्रायल परजेक ह्या परजे मुखांतर हर एकल्यान देवा सरशी येजे म्हणून पूण इस्रायल परजा सकली ना मात्र न्ही देवा सरशी येनातले बरी आड फातोर तांणी घालो म्हूण सांगयत आतां आमी क्रिस्तांव ह्या देवाची हातेरां न्ही आमकां आमचे पासत मात्र विंचल्यांत आमकां देवान पेल्या पासत विंचल्यांत आमच्या मुखांतर हेरांक आपणाचो मोग आनी आपणाची बरी खबर परगट खरी जे म्हण देव आशेता जर आमी ह्या संगतीक पूरक जावन काम करिना तर जशे जुदेवांक तें फावो जालें ना तशें आमकांय फावो जावचें ना देखून भावण आनी भयणो जबाबदारी आमकां हर एकल्याक मिशनरींक मात्र न्ही ह्या जकांक ह्या सिस्टरांक मात्र ह्या थोड्या लायकांक मात्र न्ही थोडे कॅरिझमॅटीक आसले हे करता साहेब आसो दी साहेब ना हर एका क्रिस्तवाक एक जबाबदारी आसा हांगा बसल्या तुका जबाबदारी आसा न्ही दिल्ल्याकी जबाबदारी आसा साक्ष दिवंक साक्ष क्रिस्तच्या कुशीन क्रिस्ताच्या पक्षान साक्ष दिवंक ताच्या मोगाच्या पक्षान ताच्या बरेपणाच्या पक्षान ताच्या सोडदोडीच्या ताच्या काकुळतीच्या पक्षान साक्ष दिवंक आसा न्ही उलटा न्ही व्यतिरिक्त जावन भावा आनी भयणी सवाल विचारूंक जाय त्या जेजू सरशी लोकांक हाडचे दसलें हातेर जालाय या आडावचे दसलें हातेर जालाय त्या दिसांनी भुरग्यांक जेजू सरशी हाडूंक सोडनासतना आडवलें तशें जालाय जावंक नसो वळखून घेवया जावंक पुरो आमच्या नृत्या वरवीं उतरा वरवीं रागा वरवीं जायत्या संगती वरवीं आमी जेजूचो मोग दिवंक शकना आमी ह्या कुडसून हांवें कुडसून जायते फावटी जेजूचो बरोवन वमतोचो मोग म्हज्या कुसऱ्यापणा वरवीं म्हज्या स्वार्था वरवीं म्हज्या आळसाय वरवीं तो हांवें वळोवंक सोडूना आमी हर एका घडये प्रयत्न करूंक जाय तो जेजूचो मोग आमच्या तान वळोवंक भरपूर वळोवंक आमी केदींच सुखी दाड भोगची ना भावा आनी भयणी निर्लिप्त जावन आसूंक आमकां साध्य ना एकच आमी जेजूच्या पक्षान नात ताच्या विरोध पक्ष आमी विंसीचे आनी ह्या खातीर तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 4व्या वाक्यांत पावलून सांगचे तें उतरां समेस्त मनशांनी तारण जोडचे आनी स्वताची वळख जोडचे म्हणून देवाची आशा हर एकल्यान तारण जोडचे म्हणून देवाची आशा हर एकल्यान आनी ती ताची आशा ताची खुशी हाका पूरक जावन 18व्या अध्यायान मातेव्याच्या 6व्या वाक्यांत जेजून सांगचे तें उतरां म्हाका सत म्हणटल्या ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातका कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्याच्या गुंडाय गुडयल्या चड बरें 14व्या वाक्यांत त्या सद्यान आमकां मुखारसून आयकूंक मेळचें ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना म्हणून सर्गींच्या बापाची खुशी भाऊन आनी भयणीनो केदी व्हरती जबाबदारी आमकां आसा एक क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार एक गौरव मात्र न्ही उडविकाय मात्र न्ही मान मात्र न्ही एक जबाबदारी एक याजक जावचें न्ही मात्र एक व्हडपण एक विशेष आपोवणें एक विशेष आशिर्वाद आनी भाग एक वर्ती जबाबदारी आनी ती जबाबदारी आमी जियोंक आसा कितले ह्या कुसऱ्या संगतींतान अलग रावता प्रत्येक जावन मसरांतावन अलग रावता कितले आमी खालते जाता कितले आमी सोम्यताय संतोसता कितले आमी बरेपणांतय संतोसता तितली आशिर्वादां आमकां मेळटली तितली आशिर्वादां आमच्या मुखांतर पेल्याक मेळटली तर भाऊ आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत चड आनी चड बार्नाबासांनी पावलू बरी जावंक शिकया न्हय ह्या मोसऱ्या जुदेवां प्रकार खंडी जावन आनी एक विशय आमी समजून घेवयेत त्या दीस ताणें इन्कार केल्ल्या वरवीं आनी एकल्याक अवकाश मेळ्ळो त्या दीस जुदेवांनी आपणाची बागलां आपणाची मनां धांपल्या वरवीं जुदेव न्हय आसलेल्यांक जंतिलांक एक अवकाश मेळ्ळो असो अर्थ न्हय ताणें धांपल्या वरवीं मात्र मेळ्ळो
नंतर जाल्यार कोणाक मेळटो ना म्हणून न्ही. देव आडगिटांनी नीट बरयता. तांणी दंपली पूण दारां हजारांनी उक्तीं जालीं. हजारांनी उक्तीं जालीं. आमी आमच्या कुसल्यापणाक लागून जर देवाचें बरेंपण आमी परगट करिना तर जाल्यार त्या दीस जेजून सांगल्या बरी आज हांचें तोंड तुमी दांपयतात जाल्यार हे फातर आज देवाक वर्णितले अर्घ दितले म्हणालो. जर आज आमी त्या देवाक साक्ष दिवंक नाकारता इन्कार करता आनी नरकाता तर जाल्यार फातर साक्ष दितले. मन जाती साक्ष दितल्यो. हेर जिवी साक्ष दितल्यो त्या देवाक. आपोवणे भावा आनी भयणी आमचे वर्तें आपोवणें मनशा कुळा मुखार जर तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात तर सर्गींच्या बापा मुखार हांव तुमचे पक्षेन रावून साक्ष दितलो. जेजूची ती उतरां. तर कितेंच भियेन आसतना कितेंच लजेन आसतना आमच्या ल्हान ल्हान संगती मुखांतर एक बऱ्या हास्कुऱ्या तोंडा मुखांतर एक बऱ्या उतरां मुखांतर आमच्यान साक्ष दिवंक जावची ना गे. आमच्या हर एकले थंय कितें न्ही कितें बरेंपण आसा भावान आनी भयणीनो. हर एकले थंय तालेंत आसात. एकाच मापाचें तालेंत आमचें थंय आसचें ना पूण खंडीसान आमच्या हर एकल्या थंय तालेंत आसात ती सोदून काडया. स्वार्थी जावचें नाका. दादोशी जावया. जशें देव दादोशी आमी दादोशी जावया. ताच्या दादोशीपणांत वांटेली जावन हेरांक दिवया. दादोशी मापान दिवया. आमी खाली जावचें ना. खाली जावचें ना. त्या स्त्रिये कडेन एक पसोभर पीठ आनी इल्लेशें बरनेंत तेल आशिल्लें. खाली जालें ना. सगळो दुकोळ संपता म्हणसर खाली जालें ना. एलियाक पयली बाकरी दिली. खाली जालें ना. आमच्या जिवितांत बिलकूल खाली जावचें ना. देव खाली देव न्ही. खालीपण असो देव न्ही. देव दादोशीपण असो देव. आमच्या जिवितांत दादोशीपण येवं दी. हेरांक बरें करचें तसलें बरें दिवचें तसलें बरेंपणानंत वाडचें तसलें भाग आम्हा समेस्तांक फावो जावं दी. आमेन.